आसा आनी ताजेच बरोबर आपल्या आंगान जे कलागूण आसा ते गुणाचें दर्शन करपा खातीर प्रत्येक जाण वेगळे वेगळे तरेचे पोशाख वेगळे तरेचे हे करून वताले. आज ताका शासकीय वरद आश्रम मेळ्ळा आनी ताका लागून शासकीय पातळीचेर हो शिगमोत्सव आमचो सुरवात जाता. प्रत्येकान आशिल्ले आपले कलागूण आज ते कमर्शियल पातळीचेर कशें, कारण प्रत्येकाक आपले गूण दाखोवपाक एक कसलो तरी फोरम जाय पडटा. प्रत्येक हातूंत आज फोंडे जशी सुरवात जाता अशें प्रत्येक कडेन जातलें. थंय ज्यांच्या आंगान कला आसा ताणें आपली कला दाखयता. ताजेच बरोबर लोकोत्सव जो मेळ जातूंतल्यान शास्त्रशुद्ध कला जी दाखोवपाक मेळटा ती दाखोवपाचो हो प्रयत्न आसतलो. ताजेच बरोबर हो शिगमो म्हणटा तो फोंडेच्यानूच सुरवात जाता. कारण फोंडे हें अंत्रूज महालचे देवदेवतांचें स्थान अशें म्हणटा आमी. म्हणजे देवदेवतांक नमन घालून आमी हे वसंत ऋतूचे आगमनाची सुरवात करतात. तेन्ना हो बरे भशेन जावचो आनी शासकीय पातळीचेर असोच हाका वरद आसता मेळचो अशें म्हाजें मत. बोर्ड ऑफ कंडक्ट चालू आसतना कितलेशे डिफिकल्ट जाले गव्हर्मेंट आसतना ती कला म्हणटा ताका कोड ऑफ कंडक्ट बी कांय लागना. फक्त कितें आसा इलेक्शनाचो माहोल आशिल्लो, इलेक्शनाचो सगळ्याक प्रसार हें चलतालें. ताजे खातीर जे राजकीय कोण हातूंत पार्टिसिपेट जावपाचे ते ह्या कले पासून वंचीत उरल्यात. पूण अदरवायज जी कला जाणी गुणदर्शन किंवा कलादर्शन म्हणटा तातूंत म्हाका दिसता कसलोच फरक जाणवना. कारण जशी पयली कला चलताली, जशे पयली शिगमोत्सव चलतालो, फाटल्या 4 वर्सांक जसो आशिल्लो तसोच आजून शिगमोत्सव चलता. फक्त हातूंत राजकीय मनशाचे हें दिसून येना इतलेंच. भोलेनाथ ने उपाय सुझाया, कुछ के